आता खबर विस्तारान. विधानसभा अधिवेशना संदर्भात भासाभास करपाक गोय काँग्रेसीन सोमारा बसका घेतली. गोयचे जे ज्वलंत प्रश्न आसात तांचेर ते भाशेन चर्चा जावची म्हण हे अधिवेशन 12 दिसां वयल्यान 18 दिसांचे करचे अशी मागणी काँग्रेस करतले म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर उलयला. CRZ मोपा विमानतळ, मायनिंग, ड्रग्स तशेंच हेर विशयाचेर चड भासाभास केली. पणजेच्या नार्डेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार. स्पीकरा कडेन आमी रिक्वेस्ट आतां करपाचे आसात, आमी रेडी केल्ले आसा की असेंब्लीच्यो 12 दिसांची सिटींग जे आसात ते वाडोवची म्हणून. तेच्या भायर आमी CLPन एक डिसिजन घेतले आसा की स्पीकराक आमी आतां वचून दिवपाचे आसात की हो सेशन जे आसात ते वाडोवचे म्हणून. आमी तेंचे नदरेक हे हाडून दितले की कायद्यान हे सेशन जे आसा ते मिनिमम 18 डेज तरी जावूंक जाय आशिल्ले. कारण आतां हे जे गोंयचे ज्वलंत प्रश्न आसा, अनेक इश्यू आसा, हे मांडपा खातीर एक 12 दिसान जावचे ना, ते वाडोवचे ही आमची विनंती आसतली. गोंयची जे टुरिजमाचे अट्रॅक्शन आसा ते आमचो फ्री एक्सेस टू द बिचीस. हे नोटिफिकेशन हे आयज आमचे डिस्कस जालें, पार्टी लेवलाचेर जालें, CLP लेटराचेर डिस्कशन जालें. जरी त्या नोटिफिकेशनाक ते म्हणटा की टुरिजम प्रमोट करपाक सोदता, जेन्ना तूं कोस्टल लायनीचो जो लँड आसा ते भायले सगळे येतले आनी विकते घेतले आनी तेजे नंतर ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतले. तुका त्या बिचाचेर वचपाक जो एक्सेस, फ्री एक्सेस जे गोंयचे लोकांक आनी जे ट्युरिस्ट येता तांकां आसा तो बंद जातकर गोंयची जी एकमेव टुरिजम जो एक वेवसाय उरला तो कंप्लिटली कॉलॅप्स जातलो. आनी हाची चिंता गोंयच्या लोकां बरोबर काँग्रेस पार्टीकूय आसा. आनी आमी केंद्र सरकारा कडेन मागता की तुमी हे जो नोटिफिकेशन जे काडलेलें आसा ड्राफ्ट ताचेर फिरविचार करपाक जाय. गोंयच्या एनवायरमेंटाक जो इफेक्ट जातलो, गोंयच्या आमच्या बिचांक जो फ्री एक्सेस आसा थंय प्रॉब्लम जाता, हे सगळें विचारपूर्वक जावपाक जाय. वी आर अर्जिंग द गव्हर्मेंट यू कन्सल्ट द लोकल बॉडीज, पंचायत, जिल्हा पंचायत, लोकल MLAs आसा, तितून भितर वेगळे वेगळे स्टेक होल्डर्स आसा, तितून भितर नुस्तेंवाले आसात, हाजे भायर दुसरे पारंपारीक वेवसायीक आसात. हांकां सगळ्यांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेयात, तांचे कडेन विचारपूस घेयात. गोंयचो गव्हर्मेंटाचो मास्टर प्लॅन कितें आसा आनी त्याचो मास्टर प्लॅन आनी ह्या नोटिफिकेशनाक कितें फरक आसा तो इन वन लायन वयता काय ना हो पळोवपाक जाय. तो असेंब्लीन डिस्कस जावपा न्ही, गोंयचे हेजेर इफेक्ट कितें जाता तो गोंयचे असेंब्लीन तेजेर डिस्कशनूच जायना. आनी दिल्ली बसता तेन्ना तुमी गोंय कितें आसा तें सगळें सरासर एक लायनीचेर तें जावपाक शकना न्ही. मांद्रीम कॉन्स्टिट्युन्सी जो इंटरनॅशनल मोपा एअरपोर्ट जो आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आहा. आतांच खंय तरी प्रेजेंटेशन आमी पळयलें रिगार्डींग दीस एग्रीमेंट वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ दीस GMR कंपनी. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आनी तांच्यांनी जे बँका कडसून जे लोन घेवपाक जे प्रपोजल दिला ते एक्चुअल कॉस्ट जो दाखयला तो 3000 कोटी. टोटल कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन 3000 crores. पण हांच्यांनी दाखयता आसतना 1500 crores, जस्ट 50% तांची दाखयल्ले आहा. सेकंड इम्पॉर्टंट पॉयंट, त्या भितर रोड, अप्रोच रोड जो आसा तो अप्रोच रोडा खातीर 300 कोटीचे प्रोविजन दाखयता. डावट येता हे 300 कोटी रोड अप्रोच रोड करपाक, वेदर इट इज फ्लायओवर ऑफ 6 लेन काय फक्त रोस्तो. केंद्रीय मिनिस्टर आमचे गडकरी जेन्ना हांगा आयले गोंयांत तेन्ना तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलो तुमच्या मुखार, प्रेसा मुखार, की हो अप्रोच रोड जो आसा हो अप्रोच रोड PWD अंडर कन्स्ट्रक्शन. आतां PW अंडर जर कन्स्ट्रक्शन जातलें रोडाचे जाल्यार 300 कोटी हे कित्या खातीर दाखयता. आमी जर सगळें जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार पळयता जाल्यार फक्त 106 crores फक्त ते GMR कंपनी ते येद्या व्हडल्या प्रोजेक्टान इन्वेस्टमेंट करता.